Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हरगाम बाप्पा. हरगाम बाप्पा. होगळाप जेसू. होगळाप जेसू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय जय पवित्र आत्म्या. Hallelujah. Hallelujah. होसाना. होसाना. Hallelujah. Hallelujah. सांजोजेच्या ह्या पुनशताक आयलेल्या तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. हेब्रेवकारां बरयलें पत्र अध्याय 1 वळ 3 म्हणटा Hebrews chapter 1 verse 3. आमच्या सोडुणे खातीर खुर्सार वर्ते कस सोसून प्राण केल्लो सुमी जेजू पुनर्जिवंत जावन महिमेवंत देवा बापाच्या उजव्याक तो बसला. सर्गार महिमेवंत बापाच्या उजव्याक बसलेलो सुमी जेजू आमच्या खातीर भोवपय सक्रामेंतान हजर जाता. ह्या भोवपवित्र जाग्यार सांजुजे वाजूस दिंबयेर पडोवन त्या सक्रामेंतांतल्या जेजूचें आराधन करता. तर आमी आतां कोणा दिमी घालून जाता दिंबयेर पडोवन भोवपय सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करचें आनी गावचें आराधनाचें गीत आराधने देवा आराधने प्रभू येसू स्वामी गे आराधने. आराधन तुका समिया म्हज्या देवा. आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामी के आराधने. 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 ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿ
जेजू हजर जाता आसतना मोगाच्यानो सर्गीचो सगळो दळबारस हांगासर हजर जाता. सरकाराचो सांजूजय वाज कितल्या संतोषान थंयसर उल्हास पावोन देवाक तो वाखाणटलो. ह्या भोव पवित्र जाग्यार आमी सर देवाची भुरगीं सांगाता मेळ्ळ्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजूचें आराधन करूंक. जुजे वास्तरी भोव पवित्र सक्रामेंत घेवन सगळ्या ह्या कॅनरांत ह्या सगळ्या कोंकणी कारावळीन तो भोवलो मात न्ही. श्रीलंका वचून थंयसर असल्या लोकांची भूक आध्यात्मीक भूक तांच्या आत्मेची तान ताणें भोव पवित्र सक्रामेंतांत थंय ताणें भागयली. तांकां परतून परतून मिसाचें बलिदान भेटोवन कुंभार दिलो, येवकारिस्त तांकां दिलो. वय तांचे आध्यात्मीक कुडीची सर पिडा कोण करन तांकां आध्यात्मीक तरान बोळ आनी सकत दिलें. तस सांजूचे वाज हांगासर हजर जावन भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करचें आमकां तो सांगात दिता. सर्गींचे सर आन बडवे आनी सांत भक्त आमच्या सांगाता हजर जातात. मोरी माय आनी सगळे सर्गीचो दळबार आमच्या सांगाता हजर जाता. सांगाता मेळोन आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. सरकार महिमेवन बापाच्या उजव्या हातून बसलाय तरी आमचे खातीर हांगासर देवान आयलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. या भोव पवित्र जाग्यार सांजूचे वाजतें वर्तें अजाप तुवें घडलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. या भोव पवित्र जाग्यार असंख्यात लोकांची मागणी तुवें आयकल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. हांगासर वर्ते अजाप आनी वेजमितां तुवें केल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. गुण जायना तसल्यो पिडा तुवें ह्या जाग्यार गुण केल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. जावंक साध्य असले संती हांगासर गडाशें केल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. परिशन पास जावंक आशेतल्यांक ह्या जाग्यार परिशन पास जावंक तुवें जाणवाय आनी बुदवंतकाय दिल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आपल्या बिझनेसाचेर आशीर्वाद मागतल्यांक बिझनेसांत प्रगती आनी उदरगती तुवें फाव केल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. दुर्बळकायेंत असल्या देवाच्या भुरग्यांक हांगासर ग्रेस खायन तुवें आशीर्वाद घालाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. बरें काम नातल्यांक बरें काम तुवें फाव केलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशेतल्यांक तांकां प्रमोशन फाव केलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. क्रशेंत आनी बेळ्यांत आशीर्वाद मागलेल्यांक बरें बेळें जायशें केलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. बरी सैरीक जायजे म्हण आशिल्ल्यांक एक बरी सैरीक हांगासर तुवें फाव केल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे नातल्यांक भुरग्यांचे देणे फाव केलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. सुवार्थ परगट करूंक याजाक जावं धार्मीक जावंक रिलिजियस जावंक विविध तरान देवापणे स्वीकार करून तरणाट्यांक हांगासर तुवें प्रेरण दिलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. ह्या जाग्यार मागलेलें तुवें फाव करन तांचे झगडें ह्या झूज रावयलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया आपल्या जेजू. दुस्मानाक बुकसूंक तुवें कृपा दिल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. राजी जावन माया मोगान कुटुंबांत आनी संसारांनी समुदायान जियोंक फाव केलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आपल्या मोगाच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्यांक हांगासर तुवें बुजवून तांकां नवो भरवसो दिलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. ह्या बोपय जाग्यार सबार जाणांक सर्गुक्त कर सर्गीची दर्शनां तुवें फाव केलाय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. सांजूचे वाजाचे मरियमायेचे आनी सर्गीची दर्शनां तुवें सबार जाणांक हांगासर फाव केल्याय. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घां तुका समिया जेजू. अर्घां तुका समिया होगलाप तुका समिया जेजू. होगलाप तुका समिया जय जय तुका समिया जय जेजू. जय तुका समिया जेजू. सांजूचे वासा करी तो तरी दिमयेर पडोन सर पडोन बोपय सक्रामेंतान जेजूचें आराधन करतलो. आमी आराधन करन ये देवा बापा म्हणून आमी गावया. हे देवा बापा सर्गीच्या सरपडन तुका नामांकथा वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता ये जेसू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तू
जीवाने आमचे समर्पिता वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्रज्ञा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता दोन्ही हात वैर कन हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तुमका मेळलेल्या वाटच्या सत्तेप्रमाणे देवा गर्गाने उगलावया येशुवे स्तोत्र पिता देवरे स्तोत्र पवित्र आत्मरे स्तोत्र युग युगांतरಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಆಗಲಿ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ ವಂದನೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We love you, Lord. We love you. We trust you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचें आमी सर उबी रावया बोबोय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत सांजूचे वाज मोगाचें आमकां भोव मोगासो ताचे थंय वर्ती अजापां विजमितां जाल्यान त्या सुवर्त्या सांताच्या विनवण्या आनी ताच्या मारिफात आनी ह्या भोव पवित्र जाग्यार असत्या दैवीक सक्तेन मोगाचें सर्गीचो देव बाप सगळी आमची मागणी आयकात देखून आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया जशें सांजूचे वाज केदाळे देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन देवाची वाखाणणी करून येतलो आमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करया कीर्तन 103 आमकां म्हणटा सर्वेस्पर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळे म्हजे अंतस्करण सर्वेस्पराची स्तुती करून दी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे एकच एक उपकार विसरानाक पळय मोगाच्यान आमी एकच एक उपकार विसरा नासतना सर्वेस्पराची स्तुती केल्या कितें बरेंपण आसा म्हणून आमी थंयसर वाचता तिसऱ्या वळीर तावन थंयसर 10वी वळ पर्यंत सर्वेस्पर देव सर आमची पातकां बक्षिता आनी सर आमची पिडा गुण करता केदें वर्तें भाग मोगाच्यान आमी सर्वेस्पराची काळजान तावन स्तुतीकान वाखाणणी करता आसतना आमची सर पातकां बक्षतात आनी आमच्या पातकावरी आमकां आयिल्ले सर पिडा गुण जातात
आमच्या माथ्यार मान आसा आनी महिमेचो मुकूट सर्वेस्पर देव दवरता. काल भुरग्यांचे रिजल्ट आयले 10व्याच्या भुरग्यांचे. वय कितल्या भुरग्यांक रँक मेळ्ळा, डिस्टिंक्शन मेळ्ळां, हाय फर्स्ट क्लास मेळ्ळा आनी बऱ्यांतले बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. बऱ्यांत बरे उत्तीर्ण जाल्यान, PUCच्या परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्यान, ताच्या सेमिस्टर एग्जामांत जायत्या जाणांक बरें काम मेळटा आनी कितें प्रमोशन मेळटा. चिंतनेंतल्या बरें तांकां परगांव वचोंक साध्य जाता. तांचे हर एक येवजणेंत सर्वेस्पर देव सुपळ करता. आनी थंयसर 5वे आदाय जावन आसा, 5वो फायदो जावन आसा. द 5th एडवांटेज, वेन यू प्रेज गॉड, देव तुमकां नासाच्या फोंडांतलो तो निवारता. सर्वेस्पर देव नासाच्या फोंडांतलो तो आमकां निवारता आनी तो आमकां गरोडा बरी आमचें तरणाटपण नवसरसिता. नवें तरणाटपण वी बिकम मोर एंड मोर यंग एंड एनर्जेटीक एंड फूल ऑफ इन्स्पिरेशन. आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी तो आमकां ददोशी करता. जे कितें आमी मागता तें सगळें आमकां दिता. हर एक ग्रेस्काय, प्रगती, उदरगती तो आमकां दिता. मात न्ही आमची पातकां बक्षिता मात न्ही. आमच्या पातकांची शिक्षा सयत, आमच्या पातकाचो अपराध सयत, आमच्या पातकाचे ते शिराप सयत, पातकांची शिक्षा सयत तो माफी करता. ह्या कोणेय आमचेर माट, मंत्रां, पितीसपणां, दुश्ट सकत, पाताळची सकत धाडल्यारय आमच्या जाग्यार आसल्या त्या सर्वांत तो आमकां निवारता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें स्तुती वाकाणी केल्ल्या वरवीं मोगाचे नांव 7 फायदे आसात. कितले फायदे आसात? 7. हांव सांगल्या उपरांत तुमी सांगा. पयलो फायदो जावन आसा आमची पातकां बक्षिता. सांगा. आमची पातकां बक्षिता. आमची पिडा गुण करता. आमची पिडा दूर करता. आमचेर मान आसो आनी महिमेचो मुकूट दवरता. आमचेर मान आसो आनी महिमेचो मुकूट दवरता. आमकां नासाच्या फोंडांतलो निवारता. आमकां नासाच्या फोंडांतलो निवारता. आमकां तरणाटपण फोव करता. आमकां तरणाटपण फावो करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी आमकां ददोशी करता. बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी आमकां दोशी करता. आमच्या पातकाच्या शिरापांतले तो आमकां निवारता. आमच्या पातकाच्या शिरापांतले आमकां हालेलुया, हालेलुया. 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 देखून मोगाचें नांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची वाखाणणी करून सांज जे वाचा बरी आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया आनी गावया. अर्घां दितलो हांव, अर्घां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. आनी हात वयर कंताळया पेटया म्हळ्यार दितलो सोमिया करगंतलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. करगंतलो सोमिया करगंतलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो. 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 तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. 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 बापा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हर एक म्हज्या गरजां तुझ्या पांयां पडतलो. तुझ्या गरजा तुझ्या पांयां पडतलो.
जेजू म्हणून रडतलो आणि हात कंदाव पडताना जेजू म्हणून रडतलो हातकंदाव पडताना जेजू म्हणून रडतलो बाकीची सांडून तुझो आधार मागतलो आणि हरिका दितलो सोनिया हरिका दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरिका दितलो सोनिया हरिका दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरिका दितलो सोनिया हरिका दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ओ मोगाच्यानो आमकां सांजुचे वाज आकर्शीत करता थोडा मोगान आमकां आपयता परतून परतून ह्या पुण्या क्षेत्रात हांव ह्या जाग्यार जायते फावटी आयलां परतून हांगासर येवंक म्हाका एक वर्तो संतोष भोगता वर्तो उल्हास भरता वर्त एक काळजाचो एक उद्वेग म्हाका भोगता कित्याक सांजुचे वाज आमकां व्हडा मोगान ताजे थंय आमकां स्वागत करता आसतना ताची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार येता ताजी जिवीत आमकां एक प्रेरण जाता कितल्या एका व्हडा उमेदीन तो क्रिस्तांव जिणी जियेलो कितल्या व्हडा भक्तीपणान तो मागणें करतलो कशें ताणें ताचें जिवीत सम्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिलें ताच्या जिविताच्या सुरवेतान अखेर पर्यंत संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो जियेलो पवित्र आत्म्यान ताका चलोवन व्हेलें आनी अशें ताच्या जिवितान देवाक महिमा दिली देखून आज सर्गार सम्या जेजू क्रिस्त थंय देवा बापाच्या महिमेंत तो परजळोन आसा आनी आज आमचेर आशिर्वाद घालून आसा जशें सांजोचे वाज सम्याच्या एकवटान जियेलो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जियेलो तशें जियोंक मोगाचें आमी पवित्र आत्म्याचो आधार मागया देखून दोनी हात आमचे वखते धरया दोळे आमी धांपया सांजोचे वासाचें दर्शन आमी घेवया कशें तो पवित्र आत्म्यान भरलो तशें आमी पवित्र आत्म्यान बरोसे देखून सांजोचे वासा लागीं आमी मागया सांजोचे वासा सांजोचे बापा आमच्या पासत विनाती कर आमच्या जिवितांत आमी धंडळटा आमी कावजेता आमी भियेता आमी निराश जाता आमी देदस्पर जाता आमकां बगसूंक जायना आमी रागार जाता आमी द्वेशान भरता जिवितच नाका म्हण जाता शिक्षण नाका म्हण जाता वावर काम करचें नाका म्हण जाता कुटुंब जिवितांत आमी निराश जावन देदस्पर जावन कुटुंब जिवीत सोडूंक नाशिल्लें आमचो वेपार वैवट बरो करूंक आमकां जायना आमची कृशी आमकां बरें करूंक जायना ताजे बदलाक वायट संवय वळख जाता सांजुजे बापा आमचे खातीर माग हे पवित्र आत्म्या सांजुजे बापाक तुवें चलोवन व्हेली आमकांय चलोवन व्हर हे पवित्र आत्म्या देवन हे पवित्र आत्म्या आमा समेस्त तांचे देवन हे पवित्र आत्म्या ये तू दुनिया ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखात मोचे तांडेला तुका मन मोचे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या
जाय ती तू म्हाका तुजी दीस जाय काळीज म्हजे कामेला तुका कोण म्हजे आशेला तुका काळीज म्हजे कामेला तुका कोण म्हजे आशेला तुका काळीज म्हजे कामेला तुका कोण म्हजे आशेला तुका हे पवित्र या सगळ्यांवर पवित्र उजाव आणि पवित्र प्रेयर आणि पवित्र जाणवाय ती पवित्र समजणी बुद्धी धैर्य देव विरांती देव दायकन बसात तुमच्या लागी पवित्र पुस्तक आसा गे तुमच्या लागी पवित्र पुस्तक असल्यार मोगाचें नांव उक्तें करा पवित्र पुस्तकांत जुआंवचो वांजेल थंयसर 14व्या अध्यायांत 12व्या बळीर आमी अशें वाचता गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 समी जेजू म्हणटा सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्याकी वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सतच हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही तितलेंच न्ही ताच्याकी वर्ती कामां करतलो ताच्या की वर्ती कामां कित्याक करतलो हांव बापा सरशीं वेता कित्याक हांव बापा सरशीं वेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आता मोगाच्या ही समया जेसूची उतरां आमी आमची करून घेवया आनी म्हणा सतस जेजू म्हाका सांगता सतस जेजू म्हाका सांगता जो कोण जेजूक सत म्हणटा जो कोण जेजूक सत म्हणटा तो जेजू करता ती कामां करतलो तो जेजू करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक जेजू बापा सरशीं वेता कित्याक जेजू बापा सरशीं वेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सतस जेजून म्हाका सांगलां सतस जेजून म्हाका सांगला एकामेका सांगा सतस जेजून म्हाका सांगलां सतस जेजून म्हाका सांगला एकामेका दोळ्यांनी पळोवन सांगा सतस जेजून म्हाका सांगलां जेजून म्हाका जर तर हांव जेजूक सत म्हणटा जर जेजूक हांव सत म्हणटा जेजूक केल्लीं कामां हांव करतलीं जेजून केल्ली कामां हांव करतलो जेजून केल्लीं कामां हांव करतलीं जेजून केल्ली कामां करतलो जेजून केल्लीं कामां हांव करतलो जेजून केल्ली कामां हांव करतलो मात्र न्ही मात्र न्ही ताच्या की वर्ती कामां हांव करतलो ताच्या की वर्ती कामां हांव कित्याक करतलो समी जेजू कित्याक जेजू बापा सरशीं गेला बापा सरशीं गेला. बापाच्या महिमेंत आसा बापाच्या महिमेंत आनी आसा ताचे थंय आनी ताचे थंय हांव सत म्हणटा हांव सत म्हणटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाचें न्हू सांज उजे वाजा विशयान नियाळतना हिंस उतरां म्हाका उगडासा येवची कित्याक हांगासर येता आसतना सांज उजे वाजाचें जिवीत मोगाचें न्हू म्हज्या दोळ्या मुखार येता जिवें हांव करेजमाच्या वेळार सबार जाग्यार रितेर दिवन गेलो आनी गोंयांत हांव आवर लेडी ऑफ पिलार सायबिणीची फिरगज आसा सेरावली थंयसर हांव रितेर दिवन गेलो त्या सेरावलीच्या कुशीनच आसा बेनावली बोबयण्या बरी ती बेनावली आनी सेरावली आनी बेनावलींत आमचो सांकोले बेनावलींत आमचो जुजे वाज जल्मलो आनी ल्हान भुरगो आसतनाच तो कितें करतालो ही गरजे वेतालो मात न्ही कोपेलाक एका वेतालो थोडे बडी मदान रात्री उठोन कोपेला वेतालो सकाळी वेग्गी उठोन तो कोपेला वेतालो आनी कित्या वेतालो थंयसर कित्या वेतालो जेजू सांगता वेळ करचो कोणा सांगता वेळ करचो जेजू सांगता त्या दाळा पाद्र्या फुटानातलो मेरण्या फुटानातलो ही गरज उक्ती जायनातली पूण जुजे वाज ल्हान भुरगो एक पटी थंय वेता आसतना कितें जातालें इगर्जीचीं दारां ती थालें घालां जाल्यार भितरल्यान बंद केल्यां जाल्यार आपापी उक्ती जातली कोण उक्तें करतलो जेजू वा देव बाप सांतीसीम त्रिंदाद आनी बडव्यान तीं दारां उक्ती करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हाका न्हू जुजे वासाच्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां आमी पळयता वय मो कितलीं अजापां विजमितां तो व्हड जाल्या उपरांत खंय गेलो थंयसर श्रीलंका गेलो आमच्या गांवाक आयलो
आमच्या गांवांत ताणें वरती अजापां विजमितां गेली मात न्ही थंयसर श्रीलंका वचून ताणें अजापां गेली थंयसर तरी तुरवेर ताका बहिश्कार घालो थंयसर ताणें सुवार्ता परकट करून जो मिसाचें बलिदान भेटोवन जो लोकांक सांगाता घालून जो म्हळें पूण त्या गांवांत दुकोळ आयलो दुकोळ म्हळ्यार तसाय तुमकां फॅमीन म्हळ्यार कितें फॅमिली म्हळ्यार पावस ना सबार म्हयने सबार वर्सां पावस नातलो लोक सगळो कश्टातलो बेळे नातले कृशी सगळी सुकोवन गेली तांचे माड माडयो आनी सगळीं बेळ्यांचे गादे सुकोवन गेले लोकांक खावंक ना पिवंक ना वेपार वयवाट ना न्हेसोंक पांगरूंक ना खंतीन बेजारायत आसतना थंयसर बुद्धिजम आसलें थंयसर आसल्या बुद्धिस्ट मंक्सांक तांच्या संन्यासींक मागणें करून सांगलें तांणी कितले मागणें केल्यारय पावस आयलो ना नखरे कोणेंगी सांगलें थंयच्या रायाक कोणेंगी सांगलें थंयसर एक देवोवत मनीस आसा तो जावन आसा जुजेवाज ताका आपयल्यार तो मागतलो म्हणून जुजेवाजाक रायान आपोवंक धाडलें आनी ताका म्हळें तूं मागणें कर जर तर पावस आयल्यार हांव तुज्या देवा थंय पाती येता जुजेवाजान कितें केलें एक वेदी बांदली कित्याक थंयसर श्रीलंकांत इगर्ज्यो नातल्यो कॉपेलां नातलीं तांणीच एक वेदी बांदली फातरांची वेदी बांदली बरी कर आनी वेदी बांदून थंयसर मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी बोपोय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं ताणें दिंबीर पडोन सर पडोन आराधन करून हात वयर करून मागणें करता आसतना मोगाचें न्हू शिरंदरीचो पावस आयिल्लो सगळ्या श्रीलंकाक जाय पुरतें उदक मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुकोळ नपय जालो आनी तेन्ना राय सत मानलो रायान सत मानून ताका सगळ्यान इतल्यांनी कॉपेलां बांदूंक इगर्जी बांदूंक सुवार्ता परगट करून ताणें परवडगी दिली देखून थंय हांगासर वचोन ताणें 50ची चड इगर्ज्यो बांदयल्यो आनी लगभग 300ची चड कॉपेलां बांदयलीं जायतीं अनाशास्त्रां उक्ती गेली दुर्बळ्यांची सेवा करयली आनी जायतीं बरीं कामां तांणी केलीं प्रेज द लॉर्ड वरती अजापां वेजमितां ताची आमी आयकता ताका आतां लगभग 11 वर्सां पयलें 2015 न्ही जानेवारीच्या 14 तारखेर गी ताका पापसाहेबान फ्रांसिसान ताका सांत म्हूण पासारलो ताका सांत म्हूण पासारलो कित्याक एक वर्तें अजाप जाल्लें गोंयांत ताच्या विनवणेन खंयचें तें अजाप तुमी जाणात की एक स्त्री गर्भेस आसली ती बाळ जावच्या वेळार तिच्या गर्भांतलें बाळशें मरण पावलां 3 दीस जाले आनी आतां भुरगें कशें मेलां आनी आवयक आपाय आसा ती मरता म्हूण जाली आनी डाक्टरांनी सगळें कितें म्हणटा तें सोनोग्राफी आनी कितें एक्सरे आनी करचे आसात करून सगळे प्रूफ आसात ती वाचची साध्यता ना आवयन तशें भुरग्यांक आनी त्या वेळार तिच्या घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी भावार्थानान विस्वासान दिंबयेर पडोन भोव सगळ्यांचें आराधन करून जुजेवाजाच्या मजतीन मागलें जुजेवाजाच्या मजतीन मागता आसतना एक वर्तें अजाप विजमीत जालें आनी उपरांत ती स्त्री गर्भे स्त्री सुरक्षीत त्या बाळशाक बाळून जाता आनी भुरगें जीव आसलें आवय संपूर्ण तरान जीव आसली आनी सबार वर्सां पर्यंत ती बरीच जीव आसात देखून मोगाचें न्हू हे एक अजाप पयस सभेन मानून घेतलें आनी जुजेवाजाक सांत म्हूण पासारलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जुजेवाजाचें अजापान तरी मोगाचें न्हू तुमकां साहित्य कळीत आसात ह्याच जाग्यार ताणें दिंबयेर पडटा आसतना खडपांत हांव कितें जालें उदक बैसरलें आनी गोंयांत हांव हांगासर मोगाचें न्हू तो आयलो जाल्यार आमचो हांव मुल्कींत हांव येता मुल्की आसा दिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर दिवायन रेतीर मंदीर कार्नाड मुल्कींत आसा थंयसर गजनी म्हणली एक इगर्ज आसा त्या इगर्जेकी जुजेवाजान भेट दिल्या त्या काळार तो जल्मलो 1651 1650 आनी 21 आनी त्या काळार आतांचे बरी बसानांत कारानांत रस्त्यानांत आतां जाल्यार हांव गोंयांत गेल्यार आमी कारार गोंयांत गेल्यार लगभग हांगा तावन कितली लगभग 7-8 वरां लागतात आनी हांगा तावन थंय वेतान आमी पळयत कितल्यो न्हंयो आसात लगभग 50 ते 100 पर्यंत न्हंयो व्हडल्यो आनी धाकट्यो आसात आनी ह्या दिसांनी इल्ली ट्राफीक जाम जाली जाल्यार आमकां 12 वरां 14 वरां लागतात हांगा तावन गोंयांत वचोंक पूण त्या काळार थंय तावन हांगा पर्यंत तो पॉयंट करून आयलो परतून तो पॉयंट करून आयलो फाटी मुखार गेलो कितलेशें अजापां वेजमितां ताणें वाटेर केली कितलेशे इगर्ज्यो ताणें कारवार तेणें होन्नावर तेणें भटकाळ तेणें कुंदापूर तेणें हेणें ताणें कॉपेलां बांदयलीं इगर्जी बांदयल्यो लोकांक ताणें सुवार्ता परगट केली क्रिस्तांव भावार्था थंय प्रेरीत ताणें केलें कित्याक तो इतलीं अजापां विजमितां करूंक शकता ल्हान प्रायरच तो सकाळीं वेग्गी उठून भोव पयस सक्रामेंतां समर्थ वेता आनी सोमयां मोगान तो एकवटान रावता जेजून म्हणा जुवांच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15
हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात म्हजे फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा तुमी फळ दिवचेच असले जातल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या सांगात तुमी सांगा हांव जावन आसा खरी दाखवाल हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे तुम्ही जावन आसात फांटे. म्हजे थंय एकवटान रावा म्हजे ते एकवटान रावा तेन्ना फळ दिवचेच असले तुमी जातल्यात तेन्ना फळ दिवचे तसले तुम्ही आनी जातले उपरांत थंयसर 7व्या वळीर स्वामी जेजू म्हणटा जो कोण म्हजे थंय रावता आनी म्हजी उतरां ताचे थंय रावतात तो कितेंय मागस जाल्यार तें ताका मेळटलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचें न्हू सांजुजे वाजा बरें आमकांय जावंक जेजू उलो दिता सांजुजे वाजा मारिफात मोगाचें न्हू विनवणेन हांवें जायते फावटी मागलां ह्या जाग्यार येवनी मागलां हांवें आनी कितले फावटी अजापां वेचमितां जाल्यात कित्याक जुजे वाज सुमया जेजू थंय एकवटांत आसा जुजे वाजान करची अजापां वेचमितां जुजे वाजान करची न्ही कोणें करची देवानच समया जेजू मारिफात जुजे वाजा मारिफात आमचे थंय करची जुजे वाज जेजू थंय एकवटलो देखून जेजूची गुण करची सकत जुजे वाजा मारिफात आमकां मेळटा लोकांच्या वांजेलांत आमी वचता अध्याय 6:19 लूक चॅप्टर 6:19 कितें म्हणटा सोम्या जेजू तावन ती गुण करची सकत भायर सरोन व्हाळटली आनी थंयसर असल्या समेस्त पिडेस्तांक गुण करतली आनी देंवसार लागलेल्यांक सुटका दितली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या उपरांत सांगा सोम्या जेजू तावन समया जेजू ती तावन गुण करची सकत ती गुण करची सकत भायर सरोन व्हाळटली भायर सरून वाळटली आनी थंयसर असल्या सर पिडेस्तांक आणि थंयसर असल्या सर गुण पिडेस्तांक करतली गुण करतली आनी देंवसार लागलेल्यांक आणि देवसार सुटका लाभयतली सुटका लाभयतली म्हाका एक आवय येवन म्हज्या लागीं तिच्या पुता विशयांत दुरसात आनी म्हणटा फादर म्हजो पूत मिसाग येना म्हजो पूत कुमसार जायना म्हजो पूत सांजेर मागण्याक अमक्या सांगात मेळना तेच करिना हांवें म्हळें कितें जालें म्हजो पूत भारी बरो भुरगो आल्तार भुरगो जावन इगर्जीक आल्तार भुरगो जावन आसलो कोयरांती आसलो युवा जण जावन जायतें काम केलां ताणें आमच्या इगर्जीन ती युवा जाणां मुखेली जावन आसलो फुडारी जावन आसलो पूण उपरांत शिकतानाय बरे मार्क्स मेळ्ळे ताका पूण खंयसर गेल्यार इंटरव्यूआन गेल्यार तो पास जायना आतां ताका काम मेळना मदें येयल्ले इश्टां सांगता खंय गी बायकार गेल्लो पडलो ताच्या पांयाचें हाड मोडलें आतां बरो जाला जाल्यार तो म्हणटा देवान म्हाका इंटरव्यूआन पास करूं ना देवान म्हाका काम दिवना आतां म्हजे लागीं पयशे नात आनी हांव खंय गेल्यार एक फेलियर सलवणी देखून हांव देवाचेर पातयना जेजूचेर पातयना हांव मागणें करिना आमी साग वचना म्हाका देव केन्ना पर्यंत बरें हें काम दिना आनी म्हजे लागीं पयशे जानात हांव खूब सारी जायना कोण तसो तेर्स करिना तें आयकून हांवें त्या आवयक म्हळें तुजो भुरगो चिंता तुजो पूत चिंता देव म्हळ्यार स्वामी जेजू म्हळ्यार एक एटीएम म्हळ्यार गो तें आमकां एटीएम म्हळ्यार कितें एटीएम म्हळ्यार ऑटोमेटेड टेलर मशीन म्हणून न्ही गे म्हळ्यार तें एक मशीन तान तूं वचोन तुमचें कार्ड घालन नंबरां आनी दामल्यार काल जाता पयशे भायर येतात न्ही गे थोड्या जाणांनी चिंतचें हांव जुजे वासाच्या पुण्य क्षेत्रां वेतां थंय वेतां आनी दिंबेर पडोवन सांगल्यार दिंबेर पडोवन सांगता सर पडोवन सांगल्यार सर पडोवन सांगता हात वयर करून सांगल्यार हात वयर करता तेच करून सांगल्यार तेच करून करता मिसाच्या बलिदानां वांटो घेता गोमगार घेता पूण हांवें पाटी येता आसतना मात्र काल जायचे धाव्याचे रिजल्ट येताना म्हाका हाय डिस्टिंक्शन येचे हांवें बरयल्लें 60% मार्क्स जाल्यार बरयल्यार म्हाका मार्क्स कितले येचे 95% येचे म्हजे बिजनस घाल जायचे म्हज्या बिजनसांत लाभ जायचे बरें गिरायक येयचे म्हजें मॅशीन काम करना जाल्यार बरें काम करीचें म्हजो जागो विकून आसा जाल्यार जागो विकून आसाचे म्हाका फ्लॅट नांवार जाय जाल्यार नांवार जायचे म्हजो घोव सोरो सोडचो आसल्यार ताणें सोरो पिवंचो आसल्यार ताणें सोरो सोडिचे म्हाका भुरग्यांचे देणे नासल्यार भुरग्यांचे देणे मेळाचे म्हाका सैरीक जावना जाल्यार म्हाका सैरीक जायचे वेळार हांवें मागलें जायचें ना जाल्यार हांव देवाचेर द्वेशिता देवा फारीकपण घेता थोड्यांनी चिंतचें मिसा वचना जाल्यार देवाचेर फारीकपण गेल्या बरी कोण तसो तेच करना जाल्यार देवा कितें म्हणी उणें पडटा म्हणल्यार बरी मोगाचें करता पूण देव कितें आशेता मोगाचें देव मोगाचें म्हजे लागीं तुजे लागीं एक संबंद दवरूंक आशेता कितें दवरूंक आशेता संबंद देवा लागीं आमी मोगाचो एक संबंद दवरीचे म्हूण देव आशेता कित्याक देव म्हजे लागीं तुजे लागीं एक मोगाचो संबंद दवरूंक आशेता देखून आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां थोडे संगती देव दिना म्हळ्यार तो दिना न्ही
तो कितेंगी वर्तें दिवंक आशेता मान आनी महिमा दिवंक आशेता जुजे वाजाक सयत मोगाच्यान हांगासर येता आसतना कितें जालें ताच्या दुस्मानांनी या त्या सोरांनी या लुटकारांनी ताका कितें केलें ताका भोवाडोक ताच्या भोंवतणी उबें रावन ताका लगाड काडूंक पळयलें जुजे वाजान भियो येता आसलें देवा तूं आसाय की हांव दीस आनी रात तुजें आराधन करता म्हजें सांगता भोव पवित्र येवकरिस्त आसा समिया जेजू तूं म्हजें सांगता आसाय आनी ह्या लुटकारांनी म्हाका वेडो घालचो की आनी हांव तुजेर पातयेना आनी हांव तुका द्वेशिता आनी हांव मिसाव आसना आनी हांव गुमसार जायना तशें म्हळें गे ताणें तसल्या भिरांतेच्या वातावरणान सयत कश्टांच्या वेळार सयत तो दिंबेर पडटा हातांत भोव पळय सक्रामेंत आसा कुंगार आसा ताणें देवाचें आराधन केलें सोमयाचें आराधन केलें देखून मोगाच्यान थंयसर अजाप जालें देखून थंयसर खडपातान उदक बयसरलें आनी थंयसर आसले तेजे दुस्मान सयत सोमयाची महिमा पळयतात आनी तेय पातयेतात तेय बदलतात कशें श्रीलंकान तो राय बदललो आनी सगळें राज्य साम्राज्य बदललें मात न्ही सगळ्या श्रीलंकाचो लोक सयत कन्वर्ट तर जालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देव म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजो म्हजो मोग करता जर तर तुज्या जिवितांत एक कश्ट आसात तुज्या जिवितांत एक पिडाशिडा आसा तुज्या जिवितांत एक अनवर आसा उडास तर सोमी जेजू आशेता तुवें सोमयाक तुजो कणगेजय जुजे वाजा बरी देव तरी म्हजो तुजो वर्तो मोग करता इजाया प्रवादीचो बूक तुमी उक्ते केल्यार 43 अध्याय 4 वळख मोगाच्यान आमकां अशें म्हणटा आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4 तूं म्हाका मोला दीक देखून हांव तुजो मोग करता देखून तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता आनी तुज्या बदलाक हांव मनशांक दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्यान म्हज्या उपरांत सांगा तूं म्हाका मोला दीक देखून तू म्हाका बळादीक तूं म्हाका देखून. मोला दीक देखून तू म्हाका मोलादीक देखून. हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता. कोण म्हणटा सक्रामेंतलो जेजू म्हणटा देखून मोगाच्यान तुमी म्हणा सक्रामेंतांतलो जेजू म्हाका म्हणटा सक्रामेंतांतलो जेजू म्हाका हांव ताका म्हणटा. हांव ताका मोलादीक हांव ताका मोलादीक. हांव ताका प्रेशियस हांव ताका प्रेशियस. हांव तसो डार्लिंग हांव तसो हांव डार्लिंग. ताचें काळीज हांव ताचें काळीज. हांव ताच्या काळजाचो गोंडो हांव ताच्या काळजाचो गोंडो. तो म्हजो मोग करता तो म्हजो मोग करता. देखून म्हजे खातीर देखून तो म्हज्या राष्ट्रांक दिता राष्ट्रांक दिता. म्हजे खातीर मनशांक तो दिता तुजे खातीर मनशांक मनशांक तो मोगाच्यान दिता. जेजू म्हाका तुका तो म्हणटा यू आर प्रेशियस टू मी थंयसर बायबलांत आसलो मुळावो शब्द जावन आसा मोगाच्यान हिब्रू भाशेन सेगुल्ला तुमकां एक नवो शब्द शिकयता थोड्यांक गोत आसा हो शब्द तुमी आयकला जावंक बरो म्हणजे तावनसर हांवें केदाळे म्हणचें देवान आमकां सेगुल्ला म्हणा पोवचें कितें म्हणा पोवचें सकट सांगा सेगुल्ला सेकुल्ला. जोरान सांगा आनी जोरान सांगा सेकुल्ला. रसगुल्ला म्हणा पळय रसगुल्ला रसगुल्ला म्हणून बरें आता न्ही गे तुमच्या तोंडार आसो येतात रसगुल्ला म्हळ्यार कितें तें कालिंगी गोडशें आसा तें तोंडान गेल्या पुरो तें साबाचें म्हणना साबंग आहा कितें आयस्क्रिमा बरी तोंडान गेल्या पुरो कितें आता पिगळटा तोंडांत कुशी जाता गोड गोड जाता पोटांत गोड गोड जाता रुचीक जाता न्ही गे वाव तशेंच सेगुल्ला म्हळ्यार कुशी जाता सेगुल्ला म्हळ्यार डार्लिंग म्हणून सांगा सेकुल्ला. डार्लिंग म्हणा डार्लिंग. स्वीट हार्ट म्हणा स्वीट बरें हार्ट. लागता गे कोणा म्हणटा तुमी स्वीट हार्ट डार्लिंग म्हणटात तुमच्या मोगाच्या मनशांक म्हणटात न्ही गे तुज्या भुरग्यांक म्हणटात वाव म्हजे सेगुल्ला म्हजे रसगुल्ला म्हजे काळीज म्हजे स्वीट हार्ट म्हजे डार्लिंग देव म्हणटा मोगाच्यान तूं म्हाका मोगा आसो तूं म्हजें मोलादीक आनी देव आशेता हांवें आनी तुवें जेजूक म्हणाचें तूं म्हजें सेगुल्ला तूं म्हजें काळीज जुजे वाजान म्हळें जेजू तूं म्हजें काळीज तूं म्हजें डार्लिंग तूं म्हजो स्वीट हार्ट तुजे शिवाय म्हाका कांयच नाका ताणें ताचो गांव सोडलो कितले खस जाल्यार आमच्या कॅनराक आयलो आमच्या मंगळुराक आयलो आनी उपरांत ताणें वेस बदलून कामां घरां बरी तो श्रीलंका गेलो थंयसर मोगाच्यान जेजू ताचो सेगुल्ला देखून जेजूच्या एकवटान जियेलो देखून वर्ती अजापा विजमिता करूंक लागलो ताका जैलांत घालें थंयसर खावंक नातलें पियोंक नातलें पूण ताणें भावार्थ सांबाळलो कित्याक ताज्या काळजांत ताणें ताज्या सेगुल्लाचो ताच्या काळजाच्या रायाचो ताणें मोग केलो हांवें पळोवन जे अजापा विजमिता कोणाच्या जिवितांत जातात कोण सोमयाक आपणाच्या काळजाचो राय आपल्या काळजाचो गोडो सेगुल्ला करून घेतात तेन्ना मोगाच्यान तुज्या जिवितांत अजापा विजमिता जातात एका भयणीक वय तिच्या गर्भांत इन्फेक्शन जालें 50% इन्फेक्शन तिच्या ब्लडांत आसलें मोर दॅन 50%. फादर मुल्ला आस्पत्रांत आसलें किडनी फेल जाले लिवर फेल जालें डाक्टरान म्हळें ती वाचना म्हणून थंयसर 3 हप्ते आसले 3 हप्ते तिच्या सगळ्या आंगार जॉन्डीस जालें कित्याक लिवर काम करना जॉन्डीस आनी किडनी फेल जाल्यात मूत सुटना डाक्टरान म्हळें वाचना म्हणून ल्हानशें भुरगें आसा तितल्यान तिचो घोव आसा आनी
ताची आवय ताचे भाव कुटुंबाची सगळीं दुखां गळोन मागोन आसा आनी त्या वेळार मोगाच्या न्हू थंयसर फादर मुल्लासाच्या कपेलांत वचोन सक्रामेंतां मुखार तांणी मागता आसतना देवातावन होस्स संदेश तांकां आयलो तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून हांव तुजो मोग करतां देखून हांव राष्ट्रांक दितां मनशांक दितां आनी तुमकां त्या चलयेक म्हळ्यार 30 आनी 2 वर्सांची 32 वर्सांची ती स्त्री हांव ताका वांसयतां आनी मोगाच्या न्हू तांच्या मागणी देवान आयकून त्या भयणीक ताणें जेजून वांसयलें आज ती देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता जर तर आज ती जिवंत आसा 3 हप्त्या उपरांत एकाच परा मोगाचें न्हू मूस सुटलें लिवर काम करूंक लागलें डाक्टरान चिंतलें ती वांसना म्हणून आज ती बरी जाली मात न्ही ताच्या उपरांत परतून दुबय वचून आपल्या घोवा सांगता भुरग्यां सांगता आपुरब्यान कुटुंबा जिवीत जिवन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तर मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया सो मी म्हजो तुजो मोग करता तुजे वासाचो ताणें मोग केलो तुजे वासाच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले तुज्या जिवितांत ती जायते कश्ट आसूंक पुरो जायते तातवार आसूंक पुरो पूण तो तुजो मोग करता आनी तो तुका म्हणटा तूं म्हजो सेगुल्ला तुवें सोमयाक सांग सोमया तूं म्हजो सेगुल्ला तूं म्हज्या काळजाचो राय तुजी खुशी करूंक हांव आशेतां सोमया हांवें म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी कशें करी जाय कशें सांजोचे वाजा बरी तुजी खुशी हांवें पाळी जाय मरये माया बरी कशें हांवें तुजी खुशी पाळी जाय आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी गूण कर जेजू म्हाका आपड आमोलीक त्या रक्तान म्हाका धुंदेलाय आपड जेजू म्हाका आपड आमोलीच्या रक्तान म्हाका धुंदेला गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी धुनीवार गूण कर जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी धुनीवार पिडे स्त्रियेन तुका भावताना पडलें कस्तेल्याक तुवें बरें केलें पिडे स्त्रियेन तुका भावताना पडलें कसल्याक तुवें बरें केलें भावताना तुका सोम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता भावताना सोम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू काळजाक तुज्या खाण दी सोनिया जेजू मागण्याक तुज्या गूण दी कुरपेची सर्जिये सोमिया सदांच वाडो दोन्ही हात वयर कर मागया कुरपेची सर्जिये म्हज्या सोमिया सदांच वाडो आपड जेजू म्हाका जेजू म्हणा आपण जेजू म्हणा गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका
हात तुमच्या काळजाचेर दवरा पळय सक्रामेंताचेर दिसता थंय थावन वळोन येता ती गुण करची सकत तुमच्या माथ्या थावन पांयां बरी हांव तुमकां गुण करता तूं सतमानशी जाल्या तूं सतमानशी जाल्या देवाची महिमा तूं देखतली तूं सतमानशी जाल्या देवाची महिमा तूं देखतली माथ्या थावन पांयां बरी हांव हरी एक पिडा गुण करता कोणाक कितें PCOD समस्या आसात फायब्रॉइड्साची समस्या आसात या फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक जाला गर्भाच्या समस्या आसात ओवेरियन सिस्ट आसात जीसस इज टचिंग यू आनी हिलिंग यू रायट नाव ह्या सगळ्या तो गुण जाताय भावार्थान पातये जितलो तुजो भावार्थ तितले तुज्या जिवितांत देवाची महिमा उजवाडता कोण मागून आसात परीक्षेन बरे मार्क्स येवचे खातीर सेमिस्टर एग्जामाक तुवें मागल्लें देव फाव करता भावार्थान पातये तो विस्वास तो समी आज जेजू तावन ती दैवीक सकत वळोन येता दोळे दाम तुझ्या काळजान जेजूक म्हण जेजू तो म्हजो सेगुल्ला जेजू तो म्हजो सेगुल्ला तो म्हज्या काळजाचो राय जेजू तो म्हजो राय तो म्हाका जाय जेजू तो म्हजें काळीज तूं म्हजो मोग तूं म्हजें डार्लिंग तूं म्हजें स्वीट हार्ट वय समी आज जेजू तुज्या खातीर सर्वस्व हांव सोडता तुजें वाजान हर एक सोडलें ह्या संवसारांत सर्व वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करता जेजू वय समी आज जेजू सर्व परस चड तुजो मात्र हांव मोग करता जेजू तुज्या मोगा विरोध वेचें कितेंच म्हज्या जिवितांत हांव दवरून काडना जेजू हांव तुजो मोग करता म्हण म्हाका सांग साळ जाणता हांव तूं सांग कोणाक ती पाटीच्या कण्याची दूख आसा L4 L5चे प्रॉब्लेम आसात या कोणाक कितें टेल बोनांत इन्फेक्शन जालां रायट नाव यू आर बीइंग हिल्ड मोला व्याधीचे समस्या आसा तुका बट यू आर बीइंग हिल्ड रायट नाव हेच तुका मोला व्याधी या पिस्तुल्ला आसा या कितें तुका थंयसर वय उदकाड जावच्या जाग्यार थंयसर रगत येता गुळ जाला तुका गुण जावन आसा ह्या घडये आल्सर या एसिडिटी या पायल्स या कसलीय पिडा यू आर बीइंग हिल्ड आनी कोणाक गॉल ब्लडरांत वय स्टोन जाल्यात वय त्या लिवरांत या पिंतांत पातर जाल्यात या लिवर फॅटी जाला यू आर बीइंग हिल्ड रायट नाव ह्या सगळे तुका बरें करनासा जेजू बरें करनासा तुज्या आर्टरी ब्लॉक जाल्यात हाय कोलेस्ट्रॉल आसा तुका उस्वास काडूंक कस जाता काळीज अस्कस जाला जेजू तुका गुण करता कोणा तें लंग्सांत उदक भरलां या लंग्साचे कॅन्सर जाल्ली कोणी हांगासर एक भाव या भयण आयल्या तुका आतां बरें करनासा कोणाक थंयसर विशेष आमाल पिवनाची वटणी आसा जेजू लागीं मागून आसाय म्हाका बरें कर गुण कर जेजू तुका आमाल पिवनाच्या वटण्यात हांव संपूर्ण तरान मेकळो करता तूं जेजूक म्हण जेजू तो म्हजो सेगुल्ला जेजू तो म्हजें काळीज जेजू तो म्हज्या काळजाचो राय आनी कोणाक तकली पडापड आसा मानसीक पिडा आसा राती न्हीद पडना कितें सपनां पडटा जेजू आज ह्या सगळी तुका गुण करता बुजांची दुखी कोणाची गुण करता स्पॉन्डिलायटीस कोणा जाणवाय ना बुदवंत काय ना या उगडासाची सकत ना तस जाल्यार भुरग्यां खातीर आवय बापूय भाव भयणी मागून आसात तुज्या मागण्या वरवीं तुज्या मोगाच्या त्या भुरग्याक परीक्षेन बरें करून शिकोवंक जाणवाय बुदवंत काय येता देखून दोनी हात वयर कर मागणी या मोगाच्या काळजांत आनी मागया आपड जेजू आपड म्हाका आपड म्हज्या घोटमाच्या सान्यांक तूं आपड म्हज्या भाव भयणीक तूं आपड सैरा धैर्यांक आपड या जाग्यार हर एका भक्तेकाक तूं आपड तांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या वेपार वहिवाटाचेर तांच्या कृशीचेर आशिर्वाद घाल तांच्या बेळ्याचेर आशिर्वाद घाल तांच्या बिझनसाचेर आशिर्वाद घाल तांचे वाहन तांच्या फॅक्टरींतले मशिनरी इक्विपमेंट सगळे बऱ्या तरान वावरिशे कर तांचे कंप्युटर्स तांचे वय इंजिनियरींग जालां बरें काम तांकां मेळोन दी डाक्टर जाल्यात बरें काम मेळोन दी हर एक मास्टर्स केला तांणी वय बिझनस शिकल्यात ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकल्यात बरें काम मेळोन दी हालेलुया 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 हर गांव जेजू होगळाव जेजू जय जय जेजू स्तुती जेजू आराधना जेजू आमी दिमयेर पडून येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया सिमिया जेजूचे आशिर्वाद आमी मागया या पळय सक्रामेंतांत ती सकत वाळटा सगळ्या संवसारांत कोणातय कोणी मागून आसात कॅनडांत तांच्या मोगाची मनशां आसात तांचेर तुज्या देवाचे आशिर्वाद मागून आसात तांचेर देवान येता इंग्लंडांत आसून या जर्मनी या फ्रांस न्यूझिलंड या ऑस्ट्रेलिया या गांवांत चेन्नय या तिरपूर या खंयसर केरळांत या दिल्ली आसात या बॉम्बे आसात बँगलोर आसात तुवें मागलेले मागणे सगळे देव स्विकार करता भावार्थान आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता Joshe Baba, Joshe Sputa, Ulasani,
ये देवा या बोपोय सक्रामेंतान तुझ्या पुताच्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. सांजू सेवासाच्या पुण्य क्षेत्रांत ह्या पवित्र मिस्तेरांक मान करच्या सर भक्तिकांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. आमकां सदांच तुज्या पुता जेसू थंय मोगाच्या संबंधांत एकवटीत रावोंक आनी सासणाच्या जिविता फावोंक फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जिणिये तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया. मुझे जिणिये तुझी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया. मागणें जावं दी वाटेक म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेकून जावं दी म्हाका संपूर्णकायेत वाडो. मुझे जिणिये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया. बली भेटूं तेंकां तुझ्या बाबा दरबाराच्या. ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका रायास संवसाराच्या. आयल्या बली भेटूं तेंकां तुझ्या बाबा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मुझे मांस खरें खाण आणि मुझे रगत खरें पिवन म्हणटा जेजू आयच्या वांजेलांत.
चमयान जेजू आमकां दिवन सो तो येवक्रिस्त खरें खाण जावन आनी खरें पिवन जावन आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमी संपूर्ण तरान बदलता रुपांतर जाता नवें जाता. हाका एक बरो दाखलो आसा आयच्या पयल्या वाचपांत. सावल जेजू थंय पावल जाता आनी महिमेवन जाता. आमी ह्या भोव पवित्र पुण्या क्षेत्रांत आसा सान जुझेवासाच्या. ह्या जुझेवासाच्या पुण्या क्षेत्रांत सान जुझेवासाचें जिवीत आमी नियाळटा. जुझेवास ल्हान प्रायतावन सोमियाच्या एक पोटांत आसलो. येवकरिस्ताक ताणें ताच्या जिविताचें खरें खाण आनी खरें पिवान करून घेतलें देखून ताचें जिवीत महिमे भरीत जालें. खरी एका येवक्रिस्तांत सोमी जेजू म्हाका आनी तुका महिमे भरीत करूंक आशेता, रुपांतर करूंक आशेता, नवें करूंक आशेता. तर ह्या बोपय सक्रामेंतान व्हडा भक्तीपणान आमी वांटो घेवया. आमचे थंय कसलेय वायटशे गूण आसात, सावला थंय आसले तसले ह्या येवक्रिस्ता थंय आमी बदलून साम पावला बरी सोमयाच्या एकवटांत संपूर्ण तरान जियोंक आमकां देव फाव करून दी. आमची पातकां आमची असकत काय आमचे सर अपराध वळखून घेवन देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पोदेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव अनुसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मगे वंशदान संवकार मरये सगळ्या दिवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजो सेवासाक परसळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोन तुज्या परचेक देखे भरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक पाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी साऊल सोमयाच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जीवशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेष्ठ याजकाशीं गेलो आनी ह्या नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडच्याक दामस्क शाराच्या सिनागोगांक अधिकार पत्रां दिजे म्हणून मागी लागलो. अशें दामस्कच्या वाटेर पैण करून शारा लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोंवती मळ भरतावन एक प्रकाश पांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोमया विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय.
आतां ऊठ आनी शहराक वच, तुवें कितें करीत जेतें थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पैंड करतले तटक जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दामस्क शारा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अन उदक आपोडलें ना. दामस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, जाप दिली ताणें. तोळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटा ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरान भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्स घराक विचार, तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती जेरुजलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदीकन व्हरूंक म्हणून श्रेश्ठ याजकालाचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें आतेर म्हणून हांवें ताका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायच्यान गेलो. घरांत भितर सरन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, बावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्या सोम्या जेजून म्हाका तुजेशी धाडलां. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळांशी निकळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवताच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामस्कांत शिसा सांगता थोडे दीस सारल्या उपरांत सावल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सर जनांगनो सर्वेस्पराक वाखणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमिताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण शासनाक बाळटा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय
ताचे थंय जियेता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचे मांस केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उडयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सरकार तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो कफरनावाच्या सिनोगोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां ही देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां बापाक होगळाप जेजूक जय जय पवित्र आत्म्याक जय जय हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया पुनः जिवान जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्यानो आनी सांजुजे वाजाच्या भक्तानो आज लितुर्जीक कॅलेंडर तुमी पळयल्यार आयचो सांज जावन आसा सांत फिडेलियस जर्मनींत जल्मलो 1570 इसवेन 1577 तो एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मलो ताचो बापूय नावाडीक वकील ग्रेस्त मनीस देखून हो फिडेलियस बरेंकन शिकलो शिकपांत हुशार तो एक वकील जालो आनी वकील जावन जायते नावाडीक जालो जायते पयशे जोडले पूण 35 वर्सांच्या प्रायर ताका एक विशेश दैवीक अनुभव जालो आसलें आस्त बदीक धन दिरवें सगळें ताणें विकलें आनी दोरबळ्या धाकट्यांक ताणें वांटलें आनी तांची सेवा केली आनी उपरांत एक कापुचीन फ्रात जालो आनी कापुचीन मेळांत तो सेवा करूंक लागलो आनी भोव अपरभेचे सरमांव तो दिवन आसलो दोबळ्या धाकट्यांची सेवा करतालो दुबळीकायेन तो जियेलो आनी सांत फ्रांसीस आसिसीचो एक मोगाचो शीस कशें दुबळीकायेक वेंगमान समयाच्या एकवटान तो जियेलो देखून ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां ताका करूंक साध्य जालें आनी जिविताच्या अखेरेक तो सुवार्ता परगट करता आसतनाच आल्तारीचेर मीस पेटोवन सुवार्ता परगट करता आसतना ताच्या दुस्मानांनी ताका आल्तारी तावन सकला होड सकला हाण मान ताका जिवेशी मारलो तशें सुवार्ता परगटणे खातीर मरण पावल्ल्या कापुचीन फ्रादा पैकी तो पयलो जालो ताच्या मरणा उपरांत ताच्या विनवणेन जायतीं अजापां विजमितां जाल्यांत आजून घडोवन आसा आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी सांत पावलाच्या परतवणे विशयांत आमी वाचता सावल आसलो तो सांत पावल जालो आनी ताची 13 पत्रां आमकां पळयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटात आनी परतून परतून वाचता आसतना ताचें व्यक्तित्व ताचो मनोभाव ताची चिंतना ताच्या काळजाचे अत्रेग आमच्या दोळ्या मुखार धर धर म्हणून आमकां दिसता
फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 20 आनी 1. फिलिपियन्स चॅप्टर 1 वर्स 21. सांत पावल म्हणटा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, म्हाका मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. कित्याक हांव वाचलो जाल्यार हांव आनीकी चड क्रिस्त सारको जावंक हांव प्रयत्न करतलों, आनीकी चड स्वताचो जावंक, आनीकी चड मोगाचो जावंक, आनीकी चड बोगसण्याचो जावंक, आनीकी चड सेवेचो जावंक हांव प्रयत्न करतलों. पूण हांव मेलो जाल्यार जासो हांव मोग करता ताचे थंय हांव सासणाक एकवटतलों. म्हणजे सांत पावलान जेजूक आपणाच्या काळजाचो गोंडो, आपणाच्या काळजाचो राय सेगुल्ला जावन स्विकार केला. पोरण्या तस्तामेंतांत सर्वेस्पर देव इस्रायल परजेक आपणाचो सेगुल्ला, आपणाचो काळीज म्हूण तो आपयता जाल्यार, आपणाचे स्वीट हार्ट म्हूण आपयता जाल्यार सांत पावल आपल्या देवाक, आपल्या समिया जेजूक आपणाचे काळीज म्हूण तो आपयता. त्यास फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 3 अध्याय 7व्या वळीर तावन तो भोव अपरभेन ताच्या जिविताचें ध्येय, शेवट आनी ताचें व्यक्तित्व, मनोभाव आमकां व्यक्त करून तो म्हणटा समिया जेजू क्रिस्ताक वळखूनच्या त्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार आनी ह्या संवसारांतले सर हेर संगती हांव एक कोयर म्हूण लेखता. समिया जेजू क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय, ताचे पुनर्जिवानपणाची पदवी हांवें आपणाय जाय म्हणून एकच एक म्हज्या काळजाचो अत्रेक. जर तर क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत हांव ताचे थंय एक जालो जाल्यार ताच्या पुनर्जिवानपणांत हांव भागीदार जातलो म्हणलो म्हजो भरवसो. म्हणजे सांत पावल जेजू खातीरच जियेलो. देखून मोगाचें न्हू सांत पावल प्रकट करतना कसली अजापां विजमितां जाल्लीं आमी पळयत पुस्तकांत वाचता. ताची सावळी पडल्यार पिडेस्त बरें जातलें की, ताची सावळी लागीं आयल्यार देंवसार लागल्यार ते असले देंवसार धांवतले, मरण पावले सयत जीव जातले. वरती अजापां विजमितां सांत पावल करूंक शकलो कित्याक समिया जेजू थंय संपूर्ण तरान एकवटून समिया जेजूच्या मोगान तो जियेलो. जुजेवाजी समियाच्या मोगान एक जावन तो जियेलो. फिडेलियसी समिया जेजूच्या मोगान एक जावन जियेलो. आज सांजुजेच्या पुण्या क्षेत्राक येवन हांगासर आमी मागणें करता आसतना आमी खंडीत जावन आमी आशेतावन देवान आमच्या जिवितांत व्हरती अजापां करी जाय, विजमितां करी जाय, आमची पिडा गुण करची, आमचे कश्ट हळ करी जाय. पूण मोगाच्यान आमी जाणा जाय जाय देव आमच्या सर गरजांनी आमकां पावता मात न्ही आमकां आशिर्वादीत करूंक देवा थंय सकत आसा. कित्याक देव एल शडाय, एल म्हळ्यार देव, शडाय म्हळ्यार पदवेता. देवाक साथ जालें कितेंच ना, पूण देव आशेता आमी देवा थंय समिया थंय एक मोगाचो एकवटाचो संबंद दवरून काडगेचो. देखून जुवांच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आमी वाचता सुरवेरस समी जेजू एक वर्थे अजाप विजमीत करता. जायतो लोक थंयसर हारी हारींनी हजारांनी एकठांय जाल्लो. तांचे पैकी 6,000चे चड दादलेच आसले, 5,000चे चड दादलेच आसले. ते लोक भुकेल्ल्या वेळार तानेल्ल्या वेळार 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन तो ते वाडयता सडयता आनी 5,000चे चड दादल्यांक आनी थंयसर आसल्या 5,000चे चड स्त्रियांक, भुरग्यांक आनी हेर लोकांक सगळ्यांक धदोशी जेवण मेळशें करता मात न्ही. उपरांत उरलेले कुडके ते एकठांय करता आसतना 12 दाली बदली जावन आसा. आनी हे आजा पळोवन लोक जेजूचो हारी हारींनी पाटलाव करूंक येता आसतना जेजू तांकां म्हणटा तुमी तुमचें पोट भरलें देखून, तुमी तुमचें पोट भरलें देखून तुमी आयल्यात गी, पूण तुमी नाश जावच्या खाणा खातीर आशे नाकात, बकार सासणाच्या खाणा खातीर आशेया. देखून आयच्या वांजेलांत समी जेजू म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. आनी तुमी म्हजें मांस केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्या करीत तुमचे थंय जीव आसना. एकलो कुवेटान काम करनासलो, एक 50 आनी 2 वर्सां प्राय जायते ताणें जोडिल्लें. थंय हांगासर इन्वेस्टमेंट केल्लें. पूत आनी धूव गांवांत शिकतलीं. पूत डाक्टर शिकतलो, धूय इंजिनियरींग शिकतलें. आनी तो पत्नी सांगता थंयसर आसलो, जायते जोडतलो. आनी एकाच परां ताका पोटांत दूख आयली आनी उपरांत परीक्षा करता आसतना तांकां कळ्ळें कॉलॉन कॅन्सर, आनकिडीचें व्हडलें आनकिडीचें कॅन्सर. तो सगळोच भियेलो. तो म्हणटा लगभग 20-25 वर्सां जावन तो कुमसार वचनासलो. मिसाक बायले खातीर भुरग्यां खातीर थोडे फावटी वेतालो, पूण ताका कांय एक तांतू आसक्त नासली, कोणताचो तेस करनासलो, कोणती ना म्हणटा तो पळयत पुस्तक तरी वाचिनासलो. तो चिंतलो ताची गरज ना, म्हणजे जाय तितलें आस्त बदीक आसा आनी भुरग्यांक बरें शिकयल्यार पुरो आनी आस्त बदीक आसा अशें तो चिंतलो. पूण आतां हें कॅन्सर जाल्लेंच तो सगळोच भियेलो, शर्मेलो. आतां थंय हांगासर इन्वेस्टमेंट केलां. आतां भुरग्यांच्या शिकपाक कितें जातलें, भुरग्यांच्या फुडाराक कितें जातलें. हांव एकाच परां मेलो जाल्यार खंय सगळें इन्वेस्टमेंट केलां, बायले भुरग्यां सयत सांगूंक सयत ना. सगळोच निराश जाल्लो, देजस्पर जाल्लो देवा.
आणि त्या वेळार ताका देवाचो उडास आयलो तो म्हणटा. त्या वेळार ताचो देवाचो उडास आयलो. ताणें दिंबयेर पडोवन मागोवंक सुरू केलें. त्याच ना ताणें दैवीक तेच करूंक सुरू केलो. त्याच ना ताणें कोंताचो तेच करूंक सुरू केलो. त्याच ना ताणें पळयत पुस्तक वाचूंक सुरू केलो. त्याच ना ताणें मिसा वचूंक सुरू केलें. आनी 25 वर्सां उपरांत एक बरें कुमसार जालो आनी नितळ निर्मळ काळजान ताणें कुमगार घेतलो. आनी तो म्हणटा देवाची दैवीक काकूत ताचें थंय वाळून आयली. दैवीक काकूती फेस्ता उपरांत वय लगभग 20 दीस आमकां आसा दैवीक काकूत जोडूंक आमकां म्हणटा पळय सभा. आनी हो म्हणटा दैवीक काकूत म्हज्या जिवितांत वाळून आयली. देवान म्हाका बक्षिलें, म्हजी सगळीं पातकां बक्षिलीं मातनी. आनी हांव गांवाक आयलो. तो म्हणटा गांवाक आयलो आनी फादर मुल्लसान भरती जालो. आनी ताज्या उपरांत अजापानी म्हणल्या बरें तो म्हणटा कशें तेजें आनकिडेचें सर्जरी जाली. आनकिडेचो कुडको काडलो. ताजें थंयसर एक बॅग दवरलें ताज्या उदकाडे वचोंक. आनी ताज्या उपरांत परतून ती आनकीड शिवली. लगभग 6 म्हयने लागले ताका गांवांत रावचे पडलें. रेडिएशन केमोथेरपी सगळें. तो भियेल्लो ताजें घाम येता कोण ना म्हण. आनी ते खर्चाल्ले पयशे कोण दिता म्हणून तो म्हणटा एक फावटी तो दैवीक असो थेर्स करून ताणें सुरू केलो. कोंताचो थेर्स करून सुरू केलो. पळयत पुस्तक वाचूंक सारकें सुरू केलो. येवक्रिस्त सदांय ताका मिसा वचोंक मेळ्ळें. थंयसर फादर मुल्लासान आस्पत्रेंत आसतना तो म्हणटा सोमियाच्या एकवटांत आसतना म्हाका 6 म्हयने गेल्ले कळोना मात न्ही. ताज्या उपरांत हांव बरो जावन थंयसर कुयेर पाटी वता आसतना म्हज्या कंपनीन हांवें खर्चिल्ले सगळे पयशे म्हाका दिले मात न्ही. म्हाका 6 म्हयन्याचो सांबाळ सयत दिलो आनी म्हाका कांयच उणें जावंक सोडूना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सतमंता आनी म्हाका तो स्विकार करता. म्हाका जेन्ना जेजूचें मांस आनी रगत म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव जाणां जेजूचें मांस आनी रगत म्हळ्यार आमच्या मांसा बरी मोगाचें न्हू. मांस आनी हाड आनी रगत न्ही. जेजू जाणूचो आत्मो. जेजूचो आत्मो आमी खावचो आनी पिवचो. जेजून दिवचें तें रगत म्हळ्यार समिया जेजूचो जीव आमी स्विकार करचो. समियान जेजून दिवचो तो पवित्र आत्मा आमी स्विकार करचो. समियान जेजूचें तें उतर देखून समी जेजू म्हणटा मनीस केवल खाणा वरवीं उंड्या वरवीं जियेना बगार देवातावन येवच्या हर एका उतरा वरवीं जियेता. जुजे वाज देवाच्या उतरां वरवीं जियेलो. सांत फिडेलियस देवाच्या उतरांत जियेलो. सांत पावल जियेलो. तर मोगाचें न्हू एक घडीभर आमी दोळे तांपया आमी नियाळ करया आनी सांत जुजे वाजाची मजत आमी मागया. सांत जुजे बापा आमचे पासत विनाती कर. सांत फिडेलियस बापा आमचे पासत विनाती कर. सांत पावला आमचे पासत विनाती कर. येवकरिस्त ती समिया जेजूचें मांस आनी रगत खावन ताचें थंय एकवटून समिया जेजू थंय आसलें बापाचें जिवीत आमचें थंय वाळून येवन आमी सदांच समिया जेजूच्या मोगांत एकवटांत अखेर पर्यंत थीर रावूंक आनी सासणाच्या सासणा सर्गीचें सूख भोगूंक आमकां फावो जावं दी. आमेन.
भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या नामांतले महिमे आमच्या त्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सृश्टेच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परचे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयिल्ले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारला. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगा जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरेत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वाडणूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्याचो मेस्तांक तुजे परत झळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां मरये देवाची माये सांगाती सांजू जैती सपती भगयन दरबता आनी सर काळी सांजू जेवाज तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. सगळीं झुजां अखेर जावन आमी माया मोगान जियेजय. देखून जेजून शिकयल्ल्या बरी आमी आतां मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक रेसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां तुज्या कशा प्रमाणे शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचेय सवय आसो. तुमचेय सवय आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संगता ती आमचे जरती आनी ख्यास्ताडीन जावं. तुमच्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात देव. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र देवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता म्हाका सांबाळून. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखासया ताची संगी रावया. संस्कृतीचे आमी खाण सेवया नवे जिविता जोडया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या वर्त्या भागी दिसा तुझ्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीक शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कबार परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. संभ्रमिक आशिर्वादा खातीर तकली बागावया. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर वायटा वेगनांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरू आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करू. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करू. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां आसो. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मुखार भक्तिकानो, ह्या पवित्रार सांजेचे वाज बापा मुखांतरे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो उपकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे शरिरादे सुफळ जावन दीत म्हणून आमी आशेता आनी मागता. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन मेल्ले जावन आसात. मनांत एक बाप अब्राम डिसोजा SVD मेळाचे याजक प्रस्तुत दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुलकी ते तांची सेवा थंयसर दिवन आसून तांचे त्या संस्थेचे मुखेलपण ते घेवन आसात. तांणी आमकां मोगाचें आराधना मुखांतर जेजू सवें संगतपण दिलें. भक्तीपणान आराधन करूंक आमकां आदार दिला. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणान तांणी आमकां मुखेलपण दिला. मुगाळ पाद्र्याबानो, बाप विकास तशें म्हज्या नांवी आनी हांगासर जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगताच मुल्कींत थंयसर तुमचें चलचें तें मिसांव आनीकी बळ अदीक जावं दी. तुमच्या मुखेलपणार आनीकी प्रभावीत जावं दी. जेजूक अनुभव करचें भाग थंयसर येवच्या हरी एका बऱ्या मनाच्या मनशांक फावो जावं दी म्हणलें आमी आशेता आनी तुमच्या आज हांगासर आयिल्ल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. खुमसाराक संगातपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेट कोवें तशें आजक आमचो मलगडो पाद्र्या फादर दिलराज तशें फादर जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवचो मने सायमन आनी ताका थंयसर सांगात दितल्यांक कांतारा टीव्हीचेर घालून कुमक केल्ल्या विनिशा डिसोजा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस नायनल आनी तें डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मलक मने स्टिफन मेंडीस आनी सर्व सिबंदेक देव बरें करूं. सांजो जुजेवाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या समादा तेरेजा कानातूर कुटाताचे वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटना जुजेवाज बापाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा सांजुजेवाज वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर सरीतींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सरीतीचे तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणां कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजेवाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वाद आमी मागता. माय म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत आसात, तुमी ते घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आमच्या हॉलांत थंयसर मेळटात. तांची सेवा आमी घेवया
बरेपण आमी जडया बरी भलायकी सांबाळया. मोगाच्यान हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसता. संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां दिवंक या दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. मोगाच्यानो आज हांगासर 90 पाद्र्याक दिसता फादर सुनील डिसोजा कार्मेली मेळाचो याजक प्रस्तुत कॅनडांत आसचो. व्हडलो मनीस निंगी कॅनडांत गांवांक देवला आनी रजेर आयिल्लो मोडांक काप थंयसर ताचें जल्माची फिरगज. हांव थंयसर पाद्र्याक जावन आसलो त्या दाळा तो जल्मा लागीं गुत्तू ना पूण ताच्या कडेन तितलें उलोवन हांव कित्याक 37 वर्सां आदीं पाद्र्याक जावन थंयसर हांव आसलो पूण ताची वर्सां विचारुनात पूण कांय भुरगो जावन पळयलो आसतलें. हांगासर आयिल्ल्या पाद्र्याबाक तुमकांय बा विकास तशें पाद्र्याबांच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्याबान हांव बरो येवकार हांव मागता. सुनील डिसोजा मोडांक कापतावन आमची एक मानाची वात तुमी घेवन आमचो मान तुमी स्विकार करी जाय आनी सांगाताच तुमचे मिसांव नव्या पाद्र्याबाक वाती दिवच्यो. कारण इतलेंत थंयसर तरणाटे तुमी आसात जाल्यार ह्या पाद्र्याबांक पळोवंक आसा आनी तांच्या तावन तुमी प्रेरण जोडूंक आसा. देखून पाद्र्याबाक वात दिवन आमी मान करता. राबा पाद्र्याबा. संगताच सुमार 9 सिस्टरां आसात. सिस्टरांक वात दिवचो उद्देश इतलोच. ह्या पवित्र थळार आयल्यार सिस्टर जाल्यार मात्र वात मेळटा. पाद्र्याब जाल्यार मात्र. देखून सिस्टरांनी तुमचें नांवां विचारुना तुमी मुखार येवचें. तुमकां एक हांगासर ह्या थळार आयिल्ल्या तुमकांय दिवचो तो मान तुमी स्विकार करचे. विगी तुमी उठोवंक वेळ करतात. सिस्टरांनी वेळ केल्यार भुरगीं आनीक वेळ करतात. देखून तुमचें हजरपण हांगासर आसा जाल्यार सकयल सिस्टरां या. Sisters, please come here and have a honor from us. सिस्टरांक वात मेळटना भुरग्यांनी चेडवा भुरग्यांनी इल्लेशें पळोवंक आसा. तुमकांय मुखल्या दिसांनी वात घेवची आशा आसा तर तुमी हांगासर मोगान आमचे मानाच्या वाती स्विकार केल्ल्या. सिस्टर तुमकांय पाद्र्याबानो तुमकांय देव बरें करूं आनी वाती वांटिल्ल्या. आनी हांगासर ह्या पवित्र थळार कुमक केल्ल्या पुणशेत्याच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वांटल्या. तुमचे नांवां आपयल्या तशें तुमी मुखार येवन आमच्या प्रधान याजकातान वात घेवची. कित्याक मुल्की दैवीक थंयसर त्या रेतीर मंदिराचो निर्देशक आमच्या मुखार आसता आसतना आमकांय निजाकी एक वर्तो संतोश तांच्या हातान थावन तुमकां ही वात मेळची आनी ती वाती किल्ले चडीत पवित्राय लागता गी म्हणलें म्हजी आशा. देखून दानीनी तुमचे नांवां कोण आसात तुमी आदल्या हप्त्यान दिल्ली आसात तर संबंद जाले आसात तर तुमी मुखार येवचें. जेवणा बाबतीन कुमक केल्ली आसात. हर्षल्ली डिकॉस्टा फजीर 5,000 रुपये. नांव नाका वरकाडी 500 रुपये. थॉमस आनी प्रभू गुजरे 1,000 रुपये. सिसिलिया डिसोजा वरकाडी 1,000 रुपये. सिसिलिया डिसोजा मोडांकाप 2,000 रुपये. वीरा डिसोजा पाणीर 500 रुपये. ज्योती रेगो पाणीर 1,000 रुपये. प्रकाश वेरोनिका विक्टोरिया पिरेरा बेंदूर 1,000 रुपये. तशेंच ह्या पवित्र तळाच्या बऱ्यापणा खातीर कुमक दिल्ली. क्लॉड फेर्नांडीस गोवा 300 रुपये. एल्ड्रीन वाज मँगलोर 1,000 रुपये. मरिटा पल्मेरा गोवा 500 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनांक उदार मनांक जुजेवाज बाब तुमकां दाराळ मापान देवातान मागोवन दिवन दी आनी तुमकांय आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणल्यार आमची आशा. देव बरें करून पाद्र्या बनो वाती दिल्ल्या तुमकांय. मुखाच्यानो सांजो जेवाज बापाच्या थळार आमी आसा. ताच्या नव्यानांत वांटो घेता आसतना भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया. आमच्या काळजाचे त्रेग ताच्या मुखान देवाक आमी देवा थंय उबारया. सर्व आमी उबी रावया. Amar pasan mo
घडीभर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर अर्गां तशेंच त्या सवां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तुर्तान तो मानून घेव आनी तांच्या गरजांक तो स्पंदन करूं अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. कुडींत आसुलो रक्ताचो आबाव सारको केल्ल्याक, सौगांक परिक्षेंत बरें फलितांश फावो केल्ल्याक, 7 जाणांक मागलो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. दोगां बरें शिकप आपणावच्याक, तेगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 5 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 14 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, इंटरव्यू पास जावच्याक, परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, 2 जाणांक शाबितायेन परगांवाक वेचाक, 2 जाणांक स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत जोडच्याक, 2 वावर थळार राष्ट्रीय समस्या परिहार जावंक शांती समाधानान वावर करूंक, 5 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक, 37 जाणांक आपल्या भुरग्यांक आवय बापाय भाव भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. सरकी कुडीची वाडावळ जावच्याक, सर्जरी बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांक BP नॉर्मल येवच्याक, 2 जाणांची साखरेची पिडा गूण जावच्याक, 3 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक बरी न्हीद पडच्याक, 2 जाणांचे माथ्याचे केस जडचे रावच्याक, BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, हातापायांक बळ मेळच्याक, उसमोड गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, 3 जाणांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, आनकिडेक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 4 पांयांची गांठी दूख गूण जावच्याक, 1 जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, 3 बाळंथेर बऱ्यान जावच्याक, 4 सर्व तरांच्या समस्यातावन मुक्ती मेळच्याक, 5 जाणांक मतीक शांत समाधान मेळच्याक, 2 समर्थीतावन पयस गेल्ल्यांनी फाटीं परतोवच्याक, परगांवांत वावर करतल्यांक सुरक्षिताय मेळच्याक, 4 कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक, 5 जाणां देवबिरांतेन जियोवच्याक, 3 वडिलांक मान दिवच्याक, 2 समस्या करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक, 3 लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक, कुटुंबांत जावंक आसची सर्व कार्य आडखळी विणे जावच्याक, आर्थीक अडचणेतावन सुटका मेळच्याक, 2 जाणांक कश्ट समस्या परिहार जावच्याक, 6 जाणांक विशेष इरादो सुफळ जावच्याक, 4 चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, 4 वायट सवयातावन मुक्ती मेळच्याक, 4 आमाल पियोवणें सोडच्याक, 2 कोर्ती केजीतावन सुटका मेळच्याक, परगांवांत जावचें झुजू रावच्याक, 2 जाणांक दस्तावेजाचें काम बेगीनच जावच्याक, घरचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, घरचें काम बऱ्यान जावच्याक, अडकळी नासतना जावच्याक, तशेंच रीण फारीक करच्याक. ह्या सर्व गरजां इराद्यां बराबर खंडीत जावन आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात, मागणी आसात. ह्या नोवेनाच्या वेळार हांगासर आमचे समोर आसच्या सांजुजे वाज बापाच्या रेलिके मुखांतर सर्गी बापाक भेटोवच्याक आमी सर्वां दिंबी घालया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरे, एक महिमा बापा, आमचे हात उबारन हे मागणें आमी सांगाता करया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तसोच आनी सदांच सर्वथा आमेन. भगवंतचे वाज बापाची लदीन सुमिया काकूत आमची करून, सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची करून, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां, क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, काकूत आमची कर, देवपुता संसाराच्या तारोका, काकूत आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूत आमची कर, संतसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकूत आमची कर. गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या वय बापाच्या देवास्पणान वाडून
बरोवन आयिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पाचरिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सबक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कोसून नासोन वेचो कथोलिक बावड जिवो केल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कष्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनी वार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर बावर्त सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिनान धाडूंक वावुरल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची कोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकूट आमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सगळी सगळीं देवाचे बेसवा आमकां वाटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेल फक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजचे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हाजर लोकां वांच्या तो सुडसुडी जालोय अंकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट भोगलेल्या सशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रेमेंत दिवन देवासश हाडले हे मिसांव करतना तुका पुराय संसरली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो वरवसो हाडलोय जेजूच्या लना भोंवडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरिफा शिकयलें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्ट तले दे पळ्यो आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजचे वास ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबाराक देवाचो आदर मेळसो केलोय आज सर्गरसान देवसंगीत तूं आसाय थंय तांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पासो देवा लागीं माग या घडयेल्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर बरी भलायकी सवकासाय समाधान जायतीं आशेवन आसात मागोवन आसात ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर जेवणाक तशें बरेपणाक विविध रितींनी कुमक दिल्ल्या दिवन आसल्या आनी दितेल्यांक देवाचे विस्तार आशिर्वाद मेळोवन दीत ह्या पवित्राच्या भक्तीपणाक सांगातपण दिवंक येवच्या सर्व याजकांक कुमसाराक सांगातपण दिवच्या पाद्र्याबांक आनी ह्या भक्तीपणांत आदार दिल्ल्या कुमकेर पारे हरी एकल्याक देवाचे विस्तार आशिर्वादा मेळोवन दीत आनी प्रत्येक जण ह्या दिसांनी जावंक आसचें झगडें बेगीनच रावून समाधान संवसारा राज करून दी शांतीचें जीवन मेळोवन दी आमचीच कुटुंबदारां पयशिल्ल्या गांवांनी वावर करन आसात तांकांय सुरक्षिताय मेळोवन दी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमकां गरज आसचें आमी मागया सर्व आमी सांगाता म्हणया सांजचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासांत रावन तांकां रागोर भवाटा काडच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमेच्या गोपान रावोंक
आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सतीच्या आदारान ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळचे कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. समयाचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध थरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यान थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू सेवासान आपल्या जिणी आनी मरणांत जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय. आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आरमारांतले आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारी नातलेल्यो विनवणे आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी होय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज सांजू जेवासाच्या नव्यानाच्या दिसात ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरू. आमेन. सांजू सेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली आमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. आमेन. सांजू सेवा सर्गींच्या राज्यांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरी जाता. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून सासना संतोष भोगूंक फावो. आमेन. त्याच सोडवणदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवे सदांच आसो.
देवा सांज सेवास बाबा आमकां सट विनंती कर भगवंत तुझे करून आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.